कोंकणी उलोय लंडन फुलोय 8 स्टुडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK ह्या कार्यावळीन सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो नमस्कार। हांव वॅलेन्सी डिसूजा गांवांत कालांगुटचे तुमचे मुखार सादर कोत्ता कवितेचें नांव गांव। कविता बरोवपी टेडी थियोदोसियो रॉड्रिगीस गांवांत वाडे सांगे वस्ती कोत्ता लंडन UK। तो रायकात कविता गांव। धोर्मान आमी लोक खंयचेय जाव पयलो सांबाळूंक जाय आमचो गांव, तेन्नाच गांवचें घासता बरें नांव। वाऱ्यावेल्यो खबरो आयकून मारचो न्हय दाव, झाडार कावले कोत्ताले कांव कांव, आवाज आयकून करचें न्हय म्याव म्याव। घोस्त बरो लागचो ना जितेच खायल्यार पाव, समजणेची गरज करची न्हय ती थांव। हो संवसार खरेंच नवलाचो, हांसतलो हांसता, रडटलो बाबडो माथ्यार हात घेवन रडटा, नाडटलो मनीस सदांच दुसऱ्याक नाडटा। शेवटाक मनीस एकाच जाग्यार वचपाचो हें चिंतूंक विसरता। मनीस सदांच बरें सोडून वायटाचेर पयली नदर, दुसऱ्याच्या बरेपणाचेर घालून भिजलोले चादर। विकाचे इजेसा मारून म्हणप आपूण व्हडलें दोतोर, फाटीं फुडें पळय नासतना दुसऱ्याचेर मारप फातर। सदांच दुसऱ्यांक दाखोवप वयर काडून बोट, आपले गोड दुसऱ्याचें म्हणो आमोट। केन्नाच चिंतिनात दुसऱ्यांक लागतलें म्हूण तिखट, फाटीं फुडें पळय नासतना मारप लोचयेचें थापट। हे गांवांत घडटा हें जावन आसा सत। देव बरें करूं।